नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. स्टेट हायवेचे डिस्ट्रिक्ट हायवे नवे बायपास केल्ले हायवेचे नॅशनल हायवे करून हायवे आणि स्टेट हायवे कडची 12 लिकर शॉपां साल्वार करपाचो सरकारी पावण्यार प्लान. नावेली फोंड्या आर्मीमॅन मतदारावयल्यान खवदळ तज्ञ म्हणटात हक्क आसा प्रक्रिया दुबावीत. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाक हरकत. बीजेपी म्हणटा नसतें राजकारण नाका. राज्यपालान बीजेपी सरकाराची रबर स्टॅम्प जावची न्ही. संविधानीक अधिकार वापरचो. 6 म्हयन्या भितर रिव्हिजन जावपूच जाय. विधानसभा बरखास्तीचेर काँग्रेस उलयली. पंचायत वेंचणुकेची तयारी थांबोवची. वेंचणुकेक अजून बरोच वेळ. बीजेपीन सांगले वेंचणूक आयोगाक. सावयकार म्हणटा विधानसभा बरखास्तीचेर चर्चा विनाकारण. आणि मिझोरामात जाल्ले आय लीग मॅचीत एझॉल एफसीन चर्चिल ब्रदर्साक धाडायले. सिजनातली चर्चिलाची 5वी हार. स्टेट हायवेचे डिस्ट्रिक्ट हायवे आणि नवे बायपास केल्ले हायवे नॅशनल हायवे करून हायवे आणि स्टेट हायवे कडची 12 आणि लिकर शॉपां साल्वर करपाचो प्लान सरकारी पावण्यार चल्ला. सरकार स्टेट हायवे डिस्ट्रिक्ट हायवे म्हणून नोटिफाय करपाचो विचार करता म्हूण सुत्राकडच्यान कळटा. नवे हायवे बायपासांक हायवे म्हणप तशेंच स्टेट हायवे हे डिस्ट्रिक्ट हायवे केल्यार खंय 12 साल्वार जावंक शकतात. गोंयांतली हायवे कुशीकची 12 साल्वार करपा खातीर आतां नवनवे कायदेशीर पर्याय तपासून पळोवपाचें काम चालू जालां. ना जाल्यार नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे कडची गोंयची 2012 वचपाक शकतात. महाराष्ट्र सरकारान मध्य प्रदेशाच्या धर्तेर आपल्या राज्यांतली 12 साल्वार करपाक स्टेट हायवे डिस्ट्रिक्ट हायवे म्हूण नोटिफाय करपाक प्रक्रिया चालू केल्या. आतां गोंयांतूय सरकारी पावण्यार होच विचार चल्ला. मात काळजीवाहू सरकार आशिल्ल्यान धोरण थारावंक मेळना. जर गोंय सरकारान स्टेट हायवे हे डिस्ट्रिक्ट हायवे केले जाल्यार 12 साल्वार जावं येतात. कारण सुप्रीम कोर्टान हायवे आनी स्टेट हायवे कुशीचे 12 आनी लिकर शॉपांचोच बंदी खातीर उल्लेख केला. प्रुडंटान एक्सायज कमिशनर मिनीन डिसोजाक गाठलो. तो म्हणटा सुप्रीम कोर्टान निकालांत डिस्ट्रिक्ट हायवेचो उल्लेख केल्लो ना. सर, जे स्टेट हायवे आणि हायवेजांक ते 500 मिटर्स लिकर हेका बॅन घातला. समज स्टेट कितें जर मॉडिफिकेशन करता आनी ते स्टेट हायवेज आहा ते डिस्ट्रिक्ट रोड्स बी अशें करता जाल्यार ऑर्डरीचो कितें इम्पॅक्ट? नक्की गव्हर्मेंट कितें डिसिजन घेता न्हू विल बी आफ्टर टेकिंग लिगल ओपिनियन ओनली. वॉट एवर गव्हर्मेंट डिसिजन टेक्स वी हॅव टू इम्प्लिमेंट इट. सो जे कितें आतां गव्हर्मेंट सांगतले की आमकां लागून हें लागता, सो ऑन द बेस ऑफ गव्हर्मेंट डिसिजन आय विल ऑल्सो हॅव टू एक्ट. तेंच्यांनी जर स्टेट हायवे आहा ते डिनोटिफाय करून डिस्ट्रिक्ट हायवे केले जाल्यार तुमची ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपाक तुमकां मेळची. कितें हा काम सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर क्लियर आहा न्हू. हायवेज दॅट इज स्टेट हायवेज आनी डिस्ट्रिक्ट ते नॅशनल हायवेज. सो इफ इट इज नॉट अ स्टेट हायवे देन आय विल नॉट हॅव टू एक्ट ऑन इट. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायक म्हणटा नवे बायपास हायवे नोटिफाय करून पोन्ने हायवे डिनोटिफाय केल्यार पोन्ने हायवे कुशीकची कितलीशीच 12 साल्वार जावं येतात. In Goa, we have seen that there are many places, double, triple highways. Where even though bypasses have been constructed, the old places are still not notified. That would help some of the. So that can be done. That's a decision to be taken by the national. No, for that matter, I sir, think government has to be in that place. I think Cabinet we decision also- is required. Maybe the state was interested in declaring highways for the reason that we used to get government support, the central government support for maintaining those highways. So maybe some highways were notified and kept like that because of that reason also. But like in Gold Goa, if you see, the bypass from Bangani is still not declared an highway, national highway. The old road is a national highway. So once you notify the upper one as a new highway, then there are hardly any structures there. The old structures are all on the old highway. 1 एप्रिल सावन हायवे कुशीच्या बार्रांची लायसनां रिन्यू करचे ना म्हूण एक्सायज खात्यान घेतिल्ल्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन फोग काडलो. सुप्रीम कोर्टान हायवे बार बंदीक 1 एप्रिल मेरेन प्रास दिला.
When government makes such an irresponsible statement that they will not renew the licenses which are 500 meters from the state and national highways after 1st April, we Congress party strongly condemns this statement. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नावेली आणि फोंड्या आर्मीमॅन मतदारावयल्यान राजकीय खवदळ पडला. कायदेतज्ञ म्हणटात मतदानाचो हक्क प्रत्येकाक आसता. आदोगाद क्लिओफात म्हणटात त्या वाठारात रावतल्यांक त्या मतदारसंघात मतदानाचो हक्क. मात गोंयच्या बाबतीत प्रक्रियेचो दुबाव. खासदार सावयकार म्हणटा आर्मीमॅनांनी मतदान केलें म्हणून चूक कांयच ना. काँग्रेसीन राजकारण करचें न्ही. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कायदेशीर प्रोसिजर मोडून मतदारांक घुसयल्यात. फोंड्या आणि नावेली मेळून सुमार 1000भर आर्मीमॅनांनी गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेक मतदान केले. प्रुडंटान हाचेर दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक विचारिल्ले. तो म्हणटा प्रक्रिया कायद्याक धरून केल्या. वोटर्स व्हेरिफिकेशनाच्या बाबतीत खंय वेंचणूक अधिकारी आर्मी कमांडर सांगतात ते खरे मानून चलतात. ॲडव्होकेट क्लिओफात आर्मीमॅनांच्या मतदानाचेर उलयलो. ताच्या कोतान ज्या वाठारात नागरीक रावतात थंय ताका मतदानाचो हक्क आसता. See, according to me, a person has a right to vote if he resides in a particular area. Now, in this case, whether they have actually cancelled their old registration from where they come from, I do not know. मतदारांक हरकती असल्यार त्यो खंय मतदानाच्या पयलीं घेवंक जाय. तरीकूय वोटर्स व्हेरिफिकेशनाचो दुबाव उरताच. But certainly there is suspicion. There is a needle of suspicion which needs investigation. बीजेपीचो खासदार म्हणटा काँग्रेसीन प्रत्येक विशयाचेर राजकारण करचें न्ही. आर्मीमॅनांनी मतदान केलें म्हूण कांयच चूक ना. आर्मी पर्सनल जे आसात तांकां वोटिंगाचो रायट आसा आनी त्यांनी जर तो आपलो रायट जर एक्सरसायज केलो तर तेजे बद्दल तांकां कोणाक दुख्ख जावपाची गरज ना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कायदेशीर प्रोसिजर मोडून मतदारांक घुसयल्यात. जे हे रजिस्टर करताले ते कोणाच्या तरी प्रभावा सकल आयले. कोणी तरी तांकां दबाव हाडलो. ताका लागून ही प्रोसेस इतली फास्ट जाली अशे तरेन आनी ताका लागून हे सगळे जावपा पावले. हे पयलीं केन्नाच गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेक आर्मीमॅनांक इतल्या मोठ्या प्रमाणात मतदान करतना पळोवंक ना. तांचो मतदानाचो हक्क न्हयकारूं नज. मात बोवाळ चल्ला तो वोटर्स व्हेरिफिकेशन आनी तांच्या मूळ राज्यांत संभाव्य वोटर्स डुप्लिकेशना वेल्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यपाल मृदुला सिन्हान बीजेपीचो रबर स्टॅम्प जावची न्ही. संविधानीक अधिकार वापरचो. काँग्रेसीन राज्यपालाचेर खर टिका केली. 6 म्हयन्यां भितर विधानसभा अधिवेशन जावकूच जाय. संविधानात स्पश्ट आसा. राज्यपालाक हावजाक समन्स काडप वा विधानसभा बरखास्त करपाचो खंय अधिकार आसा. Of late, there has been a lot of debate in the air whether it is mandatory on the part of the government to have the assembly session. I think the constitution of the country is very, very clear. Article 174 of the constitution mandates the governor to call the assembly session within 6 months of the last date of sitting of the assembly session. And the article 174 is very clear. The language which is used is shall, not may. Governor is the custodian of the Constitution of India. Governor is duty bound to hold and uphold the Constitution and the provisions under the Constitution. Governor is supposed to ensure that the rule of law is followed. He is duty bound to exercise his discretion either to summon the House or to dissolve the House if no summoning is done. And Congress party demands that the governor should uphold the constitutional mandate and not act as the rubber stamp of the government if he or she fails in her duty. गोंयांत राष्ट्रपती राजवट लागू करची अशी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेची मागणी. Dissolve the assembly
and have a president's rule. And caretaker government. Caretaker government or president's rule. Because, see, government servants have been given 1 month to vote. They can be pressurized. I will only add to what Mr. Rani has said. You remember I was the chief minister for some time, and then I said let there be a level playing field, let all political parties contest the elections. I not only dissolved the house, I put president's rule and held the elections. If government was feeling that they will be breaking the mandate of the Article 174 of the Constitution, they could have dissolved the house at that time and gone for the elections. There could have been a level playing field. I have done it. When I was a chief minister at that time, why this government cannot dissolve the house? प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. घेऊया एक ब्रेक.